हरवळीच्या श्री रुद्रेश्वर देवस्थानात पालखी उत्सव वेळार जाल्लो वाद आता पुलिशेंत पावला। पालखी मिरवणुके वेळार गोंधळ घालून धक्काबुक्की केल्ल्याचो आरोप करून देवस्थान समितीन विरोधी गट आड दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या। रुद्रेश्वर देवस्थानात निर्माण जाल्ल्या वादा उपरांत भंडारी समाज आक्रमक जाला। फुडाराक हो वाद कितें मोडून घेता ते पळोवचें पडटलें। महाशिवरात्री उत्सवा उपरांत हरवळेच्या श्री रुद्रेश्वर देवस्थानात आयतारा राती पालखी उत्सव मनयलो। महाशिवरात्रे वेळार उपराशिल्ल्या वादाचे फाटभुंयेर पालखी उत्सव सुरळीतपणान जातलो काय ना ताचेकडे सगळ्यांची नदर लागिल्ली। रुद्रेश्वर देवस्थान हे भंडारी समाजाचेच असो पुनरुच्चार करीत पालखी सुवाळ्याक हजर रावचे ह्या उल्याक मान दीत गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या भंडारी समाज भाव भयणांनी हरवळ्या शक्ती प्रदर्शन केले। पालखी उत्सवाक सुरवात जातकीच विरोधी गटांतल्या कांय जाणांनी पालखी अडोवपाचो यत्न केलो। त्या वेळार जाल्ले झटपटीत कांय जाण किरकोळ जखमी जाले। पुलिशेन वेळारूच परिस्थिती नियंत्रणात हाडिल्ल्यान वायट घडणूक टळ्ळी। ह्या वेळार हरवळ्या मोठो पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। भंडारी समाजाचे फुडारी आनी राज्याचे शेतकी मंत्री रवी नायक आनी हेर राजकी फुडारी हाजर आशिल्ले। मिरवणूक जेन्ना सुरवात जाली आणि दोन कडेन जेन्ना स्टॉप जाले तेन्ना जे वयल्या हरवळीच्या गांवांसून जे सातेरीचे जे भक्तगण आहा तेंच्यांनी येवन थंयसर मस्ती केली म्हणजे पालखेक डायरेक्ट खान मारपाक ते गेले। हे जे देवस्थान आहा एज पर बाय लॉज 1926 बायलॉज आमचे कडेन आहा। ती घटना जी आसा घटना ही सामकी श्रेष्ठ आहा। ते घटने प्रमाणे जर गेले जाल्यार आमचे घटनेन हे खंयच बरयल्लें ना कोणी खान मारचो जावं आनी कितें। हे फक्त प्युअरली फक्त जे भंडारी समाज आहा हेंचेच टेम्पल आहा, जो रायट्स आहा तो भंडारी समाजाक आहा। भक्तगण कोणूय येवन देवाचें दर्शन घेवंक मेळटा, कोणूय कितें, पूण पालखेक खान मारपाचो जावं आनी कसल्यो ज्यो विधी जावं आनी कितें आसा त्यो फक्त भंडारी समाजूच ह्या देवस्थानाची जी वाटचाल आसा देवस्थानाचें प्रशासन चलोवंक शकता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।